दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यात पावसाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीची उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा हाणें शेनवारा पळोवणी केली। आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान लोकांक आतां मजत दिवप शक्य ना, मात सरकार सगळ्यांक आदार दितलें अशें उपमुख्यमंत्र्यान सांगलें। शेनवार आशिल्ल्यान लुकसाणीची पळोवणी करपाक कोणूच पावले नात। इतले मजगतीं वेंचणूक आयोगाची मान्यताय घेवन सरकारान लोकांक आदार दिवचो अशी सुचोवणी प्रदेश काँग्रेसीच्या अध्यक्षान केल्या। येणावळ मंत्री फ्रांसिस डिसोजा आणि उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान शेनवारा वाळपय वाठारांत वचून जाल्ल्या लुकसाणीची पळोवणी केली। लुकसाण जाल्ल्या सगळ्यांक सरकार आदार दितलो अशें उतर थळाव्या लोकांक दिलें। जाल्ल्या लुकसाणीचो अहवाल तयार करपाक 8 दीस लागतले अशें उपमुख्यमंत्री डिसोजान सांगलें। खूप जाणांचें नुकसान जालां, जे काही सरकाराच्या माध्यमातून मदत दिवची चीफ मिनिस्टर डिक्लेअर करतले। आणि आमचो रिक्वेस्ट आसतलो की हे जी नुकसान भरपाई जाल्या, मोडतोड जाल्या किंवा झाडां मोडून पडल्या, त्याच बरोबर काजूच्या बाबतींतय सरकारान जे काजूचे प्लांटेशन कोणाचे तांकांय भरपाई दिवपा संदर्भान आमचे प्रयत्न जाता। हांगा गारो पडलो, मोठे मोठे बर्फाचे झेले पडले, व्हडले झेल पडून नुकसाणी मोठी जाल्ली आहा, घरां मोडलेली आहा, झाडां मोडलेली आहा, उत्पन्न पिड्यार जाल्ले आहा, काजी गेल्ल्यो आहा, आंबे गेल्ले आहा। म्हणटा असेसमेंट करपाक म्हाका दिसता 5-6 दीस 8 दीस वयतले। ताचे फुडें तुका फिगर गावतले, कितके लाख कितके कोटी जातले म्हाका खबर ना, म्हाका अंदाजूच ना हिशोब करपाचो। ते डिपार्टमेंटां करतली, नॅशनल डिझास्टर खाली तलाटी करतलो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर करतलो, वेगवेगळे डिपार्टमेंट असेसमेंट करतले। सगळे प्रयत्न सरकारचे आसतले, फक्त इलेक्शनाचो कोड आहा तेका लागून अडचण आहा। इतले मजगती वेंचणूक आयोगाची मान्यताय घेवन सत्तरी आणि दिवचलच्या लोकांक सरकारान ताकतिकेन मजत दिवची अशी सुचोवणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान केल्या। The government has to take relaxation from the election commission and help has to reach to these affected people within 48 hours. I would request the state government to act swiftly to take the necessary permission from the election commission and start working to give relief to the people. लायटीचे खांबे मोडून पडिल्ल्यान दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यात सोमार मेरेन मर्यादित प्रमाणात उदका पुरवण जातली अशें उदका पुरवण खात्यान कळयलां। प्रुडंटा खातीर उदय परब, महेश गाडी आणि चेतन गवस। काँग्रेसीच्या एकाय उमेदवाराची प्रतिमा नितळ ना असो आरोप भाजपाचो अल्पसंख्याक फुडारी शेख जिन्नान केला। काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार अलेक्स रेजिनाल्डाचेर कितल्योश्योच कागाळी आसात, तोय तातलोच अशें ताणें सांगलें। भाजपाचो अल्पसंख्याक फुडारी शेख जिनाची मडगांवां पत्रकार परिशद जाली। काँग्रेसीच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचेर ताणें फोग काडलो। रेजिनाल्डाची एक कंप्लेन आहा, FIR कंप्लेन वॉज फॉर्जरी मेकिंग द फास्टिंग डॉक्युमेंट्स, फॉल्स डॉक्युमेंट्स। आणि तितून रेजिनाल्डाची क्लियर कट आहा, ते मिसीज ते बायलेन ती कंप्लेन घातल्या ती। आणि रेजिनाल्डान हे जे एंटीसेप्टिक केला ती बी मांडे आहा। आणि जो तुवें कॅन्डिडेट सुद्दां तेजे FIR आहा, इज नॉट क्लीन पर्सन। आमकां जाय क्लीन पर्सन। काँग्रेसी कडेन खंयचोच कॅन्डिडेट क्लीन ना। दे हॅव समथींग ब्लॅक कितें आसलेले टीक आसलेले तेजे कडेन आहा। इतले मजगती मोपा विमानतळा विशीं भाजपाची ठाम भूमिका आसा। दाबोळे विमानतळ उरतलोच, पूण मोपा विमानतळी बांदतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। भाजपाच्या पेडण्या जाल्ल्या सभे वेळार तो उलयतालो। काँग्रेस उमेदवार रवी नायकान मोपा विमानतळा विशीं भूमिका स्पश्ट करची अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मागलें। त्या उमेदवाराक ताणें हांगा येवचें आनी सांगचें की आमकां तो दाबोळेचो विमानतळ नाका, आमकां मोपाचो विमानतळ आसा। ती धमक ताच्या नासची। ताका पयलो प्रश्न विचारपाक जाय, तुका मोपा विशीं तुजें हें कितें काय म्हणून, कारण हे लोक उलयता एक करता एक। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आणि चंद्रशेखर सावंत। आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव।